हॉस्पिटल तो एक करता म्हणटा सड्या भागान ते नेसेसरी ना एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार कित्याक एक एक्चुअली हॉस्पिटल आसा आमच्या चिकालीम कॉटेज हॉस्पिटलान कित्याक एक्चुअली चिकालीम हॉस्पिटलान तेणी चिकालीम कॉटेज हॉस्पिटल आसा थंय तेणी विजीट करपा जाय तेणी थंय वचून पळोवपा जाय की प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा थंय की प्रॉपर डॉक्टर आसा प्रॉपर नर्स आसा ते सगळे तेणी पळोवपा जाय वचून कित्याक थंय जास्ती लोक आमचे मुरगांवचे वयतात चिकालीम हॉस्पिटलान सो त्याची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी जावन आसा एक्चुअली पळोवपाची तो हांगा बांदता म्हणटा पळय सडा भागान ते एक्चुअली नॉट नेसेसरी एक्चुअली नेसेसरी आसा म्हणटा पळय तो कोल पोल्युशन तो कोल काडपाचो तो खूब गरजेचो आसा एक्चुअली सेकंड थिंग सांगपाचें म्हटल्यार तो खंयच्या भाशणान पळयत जाल्यार एश्युरन्स खूब दिता आपूण हें करतलो तें करतलो सगळें आज पर्यंत तेणी एकू फुलफील करूंक ना एकू करूंक ना आनी जितके तेणी नाल फोडला पळय सड्या भागान मुरगांवान ताका विचार एक तरी डेव्हलपमेंट एक तरी कंप्लीट केला तो विचारता प्रोजेक्ट एकू प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंक ना तेणी फक्त एश्युरन्स दिला लोकांक तो आपूण हें करता तें करता हें करता तें करता पूण एकू कंप्लीट करूंक ना तेणी सांगपाचें म्हटल्यार लास्ट टायम तेणी एक नवीन सडक तेणी एक बायट दिल्लो आपणाचो की म्हणून आपूण केन्नाच कोणाचें घर मोडना केन्नाच बिजनस कोणाचें आड पडना कोणाक ट्रान्सफरी मारना म्हणून एक्चुअली ताका सांग ते सगळे प्रूफ आमचे कडेन आसा हांव ताका व्हरोन दाखयता कोणाचें घर मोडला कोणाच्या बिजनसाक आड येयला कोणाक ट्रान्सफरी मारला ते सगळे म्हाजे कडेन आसा ताका सांग म्हाजे वांगडा बस हांव हाडून दाखयता म्हणून सांगता कडेन ते संकल्प बामणकारान एक 13/1/2025 एक स्टेटमेंट घातलेलें ते थँक्स केला CM प्रमोदाक ते तेजे इश्यूज आसा पळय ते इश्यू CMान आयकले आनी CMान डिपार्टमेंटाक सांगले की बाबा इम्प्लिमेंट करपाचें म्हणून आतां तो इश्यूज कितें कितें आसा पळय दॅट इज 20 बेडेड हॉस्पिटल 20 बेडेड हॉस्पिटल आमकां जाय मुर्मुगांवन इट इज नेसेसरी म्हाका दिसता ना आनी पब्लिकाक बी नाका जाय कित्याक आमी एकूच रिक्वेस्ट करता संकल्प बामणकाराक यू गो टू द हेल्थ मिनिस्टर टेल हिम टू अपग्रेड द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इक्विपमेंट जाय तिंगा डॉक्टर्स जाय आमकां नर्सीस जाय तिंगा कोण बी केल्यार एक डॉक्टर आसता सिंगल डॉक्टर आसता ताका अपग्रेड करा मरे इतली ह्यूज हॉस्पिटल ब्युटिफूल हॉस्पिटल गुड एवरीथिंग इज इन्फ्रास्ट्रक्चर इज गुड बट देर इज नो डॉक्टर नो इक्विपमेंट कोण बी पेशंट वयता सोमते लेटर करता JMC धाडटा सो तुमी 20 बेडेड हॉस्पिटल करून आनी एक वायट एलिफंट करपाक पळयता बिकॉज पयलीं आमचो एक MLA मिनिस्टर एक्स मिनिस्टर मिलिंद नायक तेणे एक वायट एलिफंट दिला आमकां इन द सेंटर ऑफ द सडा 7 years जाले का 10 years जाले वी हॅव स्पेंड ऑलमोस्ट 7 CR ऑन दॅट कोणाचे पयशे ते पब्लिकाचे पयशे फक्त तांकां न्यू प्रोजेक्ट जाय कोण केले हांवें केले पब्लिकाक नाका संकल्प सेकंड थिंग रिस्टोरेशन ऑफ मुर्मुगांव फोर्ट तुजी हे एजेंडा नासले इट वॉज अन युअर एजेंडा तुजे एजेंडा आनी पब्लिकाक लागून तुवें कितें सांगलेलें की कोल आनी पोल्युशन टोटल बंद करतलो हांव म्हाका कितें जालें चलता आय वील कम ऑन द रोड आय वील गेट अ पब्लीक ऑन द रोड एंड आय वील स्टॉप द पोल्युशन तुवें केन्ना सांगू ना आमी कंट्रोल करतले म्हणून आयज खंय आसा रे तुजें एजेंडा खंय आसा आयज लोक कितले सफर जाता थिंगा अबाउट द फ्लायओवर्स आयज तूं ओपनिंग करता आनी सांगता की आमी बेस्ट केला बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बेस्ट फ्लावर आनी आमकां युटिलिटी बरें मेळटलें तांकां तेन्ना तूं एगेन्स्ट आयज तूं बरें उलयता आनी सांगता पोल्युशन कमी जातलें म्हणून पयलीं सांगता ना हे अडानीक आनी जिंदालाक लागून करता पब्लिकाचेर बेनिफीट ना म्हणून यू टर्न घे नाका तुवें कितें पब्लिकाक सांगलें पळय ताका इम्प्लिमेंट कर आयज लोक दुयेंत जावपाक लागला देर इज अ ब्रेन हेमरेज अटॅक कॅन्सर किडनी फेलियर ड्यू टू द कोल आनी तुमी म्हणटा कोल पोल्युशन ना आनी थर्ड पॉयंट ट्रान्सफर ऑफ GRB युनिट्स GRB आसा पळय सडा ते युनिटाक ते लोकांक प्रॉमीस केल्लें थिंगा रावपी मनीसाक तांकां तेंचे नांवां ट्रान्सफर करून दितले म्हणलो केन्ना केल्लें तें टायम ऑफ MP इलेक्शन आयज पर्यंत जावं ना ते GRB कॉलनीचे कितें कंडिशन आसा ते पळयात
तांकां उदक मेळना ते पिवपाक. इट इज इन बॅड कंडिशन. टँक्स आर इन बॅड कंडिशन. ओवरहेड टँक्स आर इन बॅड कंडिशन. इन्फ्रास्ट्रक्चर बॅड आसा. थिंगा भुरगे खेळटा ते गटारान खेळटा. स्विमींग पूल दिला तुवें फॅसिलिटीज गव्हर्मेंटान दिला. हांव तुवें दिला म्हणना, गव्हर्मेंटान दिला. इंटरनॅशनल ताका रँकींग दिला. इन वॉट वे तुम्ही ते इंटरनॅशनल स्विमींग पूल म्हणटा? इन वॉट वे? आयज तेजी कंडिशन पळयला. सेवेज लिकेज आसा, उदक लिकेज आसा, द कंडिशन इज बॅड. आनी थिंगा कोण एकटो एक इंटरनॅशनल स्विमींग कोण स्विमींग करता पळय ताका आपया आनी सांगात थिंगा स्विमींग कर, तो करचो ना. सी द कंडिशन ऑफ द स्विमींग पूल. सॉरी टू से बाबा, तुम्ही कांयच करना. तुम्ही पब्लिकाक फक्त यू टर्न तेजेच उलयता आनी कांय ना. सेकंड थिंग, रोज सर्कल ग्राउंड. हांवें तर केन्नाच आयकून नासलें. सडनली आतां तें रोज सर्कल ग्राउंड खंयसून नांव हाडला, कितें हाडला म्हाका खबर ना. बट ते ग्राउंडाक नाका. आमकां वास्कून आमचे आयज कितले ग्राउंड आसा ते इम्प्लिमेंट करात. ते पब्लिकाक दिया तुमी. ते भुरग्यांक दिया खेळपाक. सगळे कोण GS गोवा स्पोर्ट ऑथॉरिटीन घेतला, कोण गोवा क्रिकेट एसोसिएशन घेतला आनी लॉक मारला. भुरग्यांक कांयच खेळपाक ना वास्कून. ती वायसेग्रल पॅलस म्हणून आसा. हांवें केन्ना आयकुना. आतां कळून आयला की ती MPTची भितर आसा. ती रेस्टोरेशन करून कोणाक? MPTक रेस्ट हावस, MPTक गेस्ट हावस, वा फॉर MPT एंटरटेनमेंट. कित्याक इट वील नॉट बेनिफीट द स्टेट इन एनी वे, because it is inside the MPA. Now it is MPA, Murumua Port Authority. So they will not allow any tourist to enter, saying that it is a security aspect. So हे रेस्टोरेशन करपाक कारण कितें? आनी कोणाचो पयसो? तुजो पगार येता तो MLAचो काय आमचो टॅक्स पेयरांचो? दुसरें, इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलिटीज एट बायना दिसरो फॉर फिशरमॅन. हो लॉंग पेंडींग इश्यू तेंचो. तूं इतले वर्सां निवडून येयल्यार आतां तुका कमी कमी 3.5 वर्सां 4 वर्सां जावपाक 3 वर्सां. हे 3 वर्सांनी तुवें हो इश्यू कित्याक घेवना? बाय नाव इट वूड हॅव बीन कंप्लिटेड. तुका तर खरेंच इंट्रस्ट आहा फिशरमॅनाचो. तुवें इलेक्ट जातकच फर्स्ट इश्यू तो फिशरमॅनाच घेवपाचो आनी तांकां ती सुविधा दिवपाची. 1.5 वर्स उरला आतां इलेक्शनाक, ताका लागून तूं बोवाळ मारता. Coming to change room facilities, toilets, washroom facilities at Baina Beach. पयलो तो टॉयलेट आहा तो पयलो सारको करून लोकांक दिया. ते टॉयलेटाची सिवेज उदक सगळें दर्यान वयता. थिंगा लोक न्हांवता. सो ते आसतना तूं आनी बांदून कोणाक बेनिफीट करूंक सोदता? कॉन्ट्रॅक्टराक, तुका, काय गव्हर्मेंटाक? परतून पयसो कोणाचो? पयसो तुजो आनी म्हजो. आमचे बारीक बारीक वस्तूचे टॅक्स फारीक करता, GST फारीक करता, तो पयसो. बायणा आतां ऑपरेटर आसा ते वॉटर स्पोर्ट्साचे, ते पॅसेंजर ट्युरिस्टांक घेवन येता. बायणे ते दवरता. कित्याक तांकां ते एक बोट 5 मिटर तांकां परतून व्हरोन दी पळय. ते टायमार ते बियर पिता, जेवण खाता, सोरे पिता, बाटल्यो, प्लास्टीक सगळें थिंगाच पसरून वयता. हेजी कॅर कोण घेतलो? तुवें पळयला? तितून ताजेय लोक आसा. ताचोय एक ग्रूप आसा तो वॉटर स्पोर्ट्स फॅसिलिटी प्रोवायड करता. नाव तूं हे इश्यू काडटा, फकत वाऱ्यार उलयता. कारण कितें? इलेक्शन लागीं पावलां काय तुवें लोकांक काँग्रेसा रावन फटयले आनी BJPन गेलो ते भाशेन आतांय तूं लोकांक फटोवंक सोदता? आपणे हे इश्यू घेतलेले आसा ते आपूण नेक्स्ट टायमान येताना आनी कंप्लेंट करतलो. बट वन थिंग, लोक आतां स्मार्ट जाला. लोकांक पळयला तो कसो काँग्रेसीर येयला आनी परतून जाम मारून आपण RSS देखून म्हणलें न्ही. काँग्रेसान आसतना आपण RSS आसले. सो ही हॅज मेड हिमसेल्फ सो क्लियर. बट पीपल आर स्मार्ट. कम इलेक्शन नेक्स्ट and he will be shown his place where he belongs to.